काळजात दुनिया भेटता बलिदान सोम्या आया तुझ्या मंदिरात भक्ती मंदून करता वरदान संतोषान उल्हासान बिनवाशी काळजात दुनिया भेटता जीवित दिता मोगा जीवीची येवच्या घटायला बैता कष्टानी दुकान विघ्नान मारान जीवित बली जाऊन जियोन दैरान बता सोम्या आया तुझ्या मंदिरात भक्ती मंदन करता वरदान संतोषान उल्हासान बिनवाशी काळजात दुनिया भेटता बलिदान बलिदान भक्ती कोणी भेटून दिता पत्का वळखून कल्पे कोणी बोगसाणे मागता आमचे सुकलेल्या सर्वांक बक्षिता आम्हा पत्क्यांक बोगस म्हूण सोम्या परता सोम्या आयल्या तुझ्या मंदिरात भक्ती मंदून करता वरदान संतोषान उल्हासान बिनवाशी काळजात दुनिया भेटता बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसो मोगाचनो आयचो दीस आमकां सर्वांक वर्त्या संभ्रम आसो जिजू जीवन जाला आनी केदींच तो मोर आसना आमचे ते जियेतलो म्हणल्यार संतोषान भरून आसां दैवीक आकुलतेची परबी आज आचरण करता ह्या बागी दिसा आमी 10 भुरगीं संगता मेळून आमच्या याजकां कुटुंबाच्या संध्या आनी फिरकस घरा समोर जिजूक पयले पोवटी स्वीकार करता आमच्या सडवंदरा जिजू क्रिस्ताक उंड्या वायना रुपार सेवनचे बाग फावो केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां दिता बावरताचे बी आमचे ते ओंपून आमकां मोगान वाडयल्या आमच्या मम्मी डॅडी पासत देवाक दिन वाजता आमच्या बावरती जिविताचे वडावडीक आदार दिवच्या पोदन मोदनी खातीर कुटुंबाच्या सन्या खातीर देवाचो उपकार आटयता आयची देवस्तुती एवकरिस्तद्वारी देवाची काकूळ बोग्या म्हणलो संदेश दिता जिजूच्या मरणा उपरांत बियान लिपून रवलेशीस सांगता आशिल्ले पुनर्जीवन जिजू तांचे मजे हजर जाता शांतीचे देणे तांकां पाटयता पदका बोगसूंची पदवी तांकां दिता जिजूचे हजरपण तांचो बावार्थ घट करता तांचे मदले सांगातपण वाडयता एकामेकांतय दयाळ करता शांती समाधानाचे व्यक्ती जावंक आदार दिता होच जिजू आज आमचे ते येत आसतना आमकां ताचे शेगुणांनी बरो ताचे परी दयाळ मोगाळ जावंक आमच्या वडिलांक गौरव दिवन जियोंक आदार दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदानावेली मागया मोगाळ्या भाव भयणीनो येवकरिस्त आमच्या क्रिस्ती जिविताचे केंद्र आणि शिखर जिवंत जेजू येवकरिस्तांत खरोच हजर आसा आणि आमचे सवय तो सदांच जियेता या जेजूक संगीत घेवन जियेत आसतना आमचे जिविते ताचे बरे जाता मोगाचे भक्षणाचे बरेपणाचे व्यक्ती जावंक आमकां साध्य जाता
देखून आज या भुरग्यां बसत प्रत्येक तरान आमी मागया सुमीत जेजूक पयले फावटी ते सेवत आसतना तो जेजू तांचे सवय आसूं आनी तांचें जिवीत आपल्या शेगुणांनी बरों ह्या भुरग्यांक सर्व रितीने आदार दिवं म्हणून ह्या बलिदाना वेळी मागता आसतना तांच्या आवय बापाय पासत तांच्या कुटुंबा पासत आमी मागया सोम्या जेजूच्या सांगाता आमी आसल्यार ताच्या उतरां प्रमाणे जियोंक जायते फावटी आमी चुकल्या ह्या सर्व पातकांचो उडास काडून देवा लागचे बोगसणे आमी मागया सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भगवान सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनाती करातून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमचे काकूळ करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया सर्वेश्वर आमच्या मोगाळ बापा जेजू सगळ्या मनशांचो सोडवणदार म्हण आनी मरणांतलो तो जिवन जालो म्हण तेर भावार्थान आमी सत म्हणटा ताच्या एकल्याच्या नांवान समेस्त मनशांक फातकाचें बगसणें आनी सासनाचें जिवीत मेळटा म्हण वळखून अख्ख्या पृथ्वेचें जेजूचें नांव आनी ताणें जोडलेल्या सोडवणेचें शुभ वर्तमान उतरांनी आनी करण्यांनी परगट करूंक आमकां कृपा दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना
धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वचप. धर्मदूतांनी लोकांमध्ये जायत्यो खुणा आनी आश्चर्यां केल्ली. बाबा ती सगळी एक मेळ जावन सलमानच्या मंटपान सांगाता मेळटली. लोक तांकां भोव चड मानतलो तरी तांच्या मेळांत रिगोवंक हेर कोणी देर घेनातलो. पूण सोम्याचे सत्मंतेल्या दादल्या स्त्रियांचो संख्यो इतलो चडत आयलो. लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्याक वोवोन हाडटलो आनी पेद्रू ताणें पशर जाता आसतना ताजी सवळीपणी तांच्या मोदल्या तोडांचेर पडो म्हूण कटलाचेर आनी आटोलनाचेर तांकां दवरतलो. जेरुसलेमा बवरेच्या शहर लोक आपल्या पिडेस्तांक आनी देवसाचे उपात भक्तेल्यांक घेवन हारी हारींनी जोवो जातलो आनी सक्कडी बरी जातली. देवाचे उतरे. सर्वेस पोराक वासुया कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. सर्वेस पोराक वासुया कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. सर्वेस पोराक वासुया कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. सर्वेस पोराक वासुया कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. इस्रायेलाचे भुरगे सर्वेस पोराक वाकणून म्हणो, तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. आरोणाचे घराणे म्हणो, तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. सर्वेस पोराची भक्त घडतले म्हणो, तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. सर्वेस पोराक वासुया कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. बानप्याने नाका म्हणून उडेल्लो फातोर, जालो बानपाचो मोल्या फातोर. आपले सर्वेस पोराचे काम हे पळोवन आमी तटक जाता. दीस वो आयसो सर्वेस पोरान केल्लो, संतोष उल्हास आमी पावया. सर्वेस पोराक वासुया कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. लाभय सर्वेस पोरा आमकां मुक्ती, आमचे जिवी सोम्याकड सुकेस्त. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. सर्वेस पोराच्या घरांत आमी तुका बरे मागता. सर्वेस पोर देवस आमचो उजवाड. सर्वेस पोराक वासुया कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक. उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप. हांव जुवांव तुमचो भाव जेजू क्रिस्ता सोवे तुमच्या संकश्टांनी राजवटकींत आनी सोंसणिकायेंत तुमचो सहभागेली. देवाचो संदेश हांवें परगट केलो आनी जेजूक हांवें साक्ष दिली. देखून पात्मोस नांवाच्या द्वीपाक पावलो. सोम्याच्या दिसा प्रत्येक आत्मो मुजेर देवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुतुरी वाजलेले बरी एक व्हड तालो म्हाका आयकलो.
तो म्हणालो, तुका दिसता ते एक पुस्तकान बरे. कोणास तालो मुजे लागीं उलयता पळया म्हूण हांव फाटीं उलो. तेन्ना म्हाका भांगाराचो 7 दिवटोन्यो दिसल्यो. त्या दिवटोन्या मदें मनशा पुता बरी आसलेलो एकलो म्हाका दिसलो. तो पांयांगळ दगलो न्हेसलो आनी ताच्या अर्द्या बोवारी भांगाराचो पाटो बांदिल्लो. ताका पळयताच हांव मेल्ल्या बरें जावन ताच्या पांयांत आला पडलो. तोवर ताणें आपलो उजवो हात मुजेर दवरून म्हणलें, भिये नाका, हांव आरांबण्यान, हांवच जिवन. एक काळार हांव मेल्लो, पूण आतां आनी सदांकाळ हांव जियेता. मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा. देखून तूं दर्शनांनी देखताय त्यो संगती बरे. संगती आतां घडटात त्यो आनी ह्या फुडां घडोवन येतल्यो त्यो. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवय आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू जिवन जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शिस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तो जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोमयाक देखतच शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बोक्सातेलीं. जांचीं पातकां तुमी बक्षिनांत तीं बोक्साशिनांत. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो. आमी सोमयाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली. ताच्या हातांचेर आसलेले किड्याचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किड्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सत मानचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगाता आसलो. दारां दापून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडून म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जाय नाका, बगार सत मांद. तो तोमासान म्हळें, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय न्हय. पळयनासतना सत मानतात ते कितले भागी. जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखिल्लीं असर्यां आनीक जायतीं आसात. ती ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयल्ल्या असर्यांचो शेवट हो, जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत. म्हूण तुमी सत मांदीचे. अशें सत मांदून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडीचे.
देवाचे उतर हिये वखणी तुका क्रिस्ता. म्हणजे भावा भयणीनो, आंद्रे प्रोसाड एक नास्तीक मनीस देवाक पातयेनात. पूण ह्या मनशान एक बूक बरयला आनी त्या बुकाचें नांव जावन आसा गॉड एक्झिस्ट अँड आय मेट हिम. देव आसा आनी हांव ताका भेटलां. एक नास्तीक मनीस गॉड एक्झिस्ट अँड आय मेट हिम बरोवंक साध्य गी. आनी ह्या बुकांत आपणाच्याच जिविताचें घडीत तो विवर्शिता. फ्रांसाच्या पॅरिसाच्या प्रधान रस्त्यार सांजेच्या वेळार तो वॉक करनासलो आनी अशें समकत आसतना ताच्या भुरग्यापणाचो चाड्डी दोस्त ताका मेळ्ळो. सबार तेंपा उपरांत तांणी सांगाता मेळचें. एकामेका तांणी आरोन धरलें, पोटलून धरलें, उमो दिलो आनी तांणी उलोवंक सुरू केलें. भुरग्यापणाचो जायतो संवसाराची घडीत उडास आखाडन उलयता आसतना ताचो इश्ट ताच्या लागीं म्हणा लागलो, वय रे म्हाका एक 5 मिनटां दी, इल्लें अर्जंट काम आसा, हांव वचून 5 या 10 मिनटां भितर हांगा फाटीं येता, तूं हांगा पार्कान बस, उपरांत आमी जायतें उलोवया. गेल्लो ताचो इश्ट 5 मिनटां, 10 मिनटां, 20 मिनटां, अर्दें वर जालें, तो फाटीं आयलोच ना. वो गेल्लो खंय गेलो गाय, कित्याक तो फाटीं आयलो नाय, असले अत्रेक ताच्या काळजांत वाडले. आनी त्या देखून ताचो इश्ट गेल्ल्या वाटेन होय समकोन ताका सोदून गेलो. आनी वेता आसतना ताका रंगीत गायन आयकोंक मेळ्ळें. आनी तें गायन जावन आसलें, येया नमस्कार करया. हें रंगीत गायन आयकलेंच ताका एका ताचें आकर्शण भोगलें. भारी अपुर्बाचें रंगीत, संगीत आनी कंथार अशें म्हूण सांगून आनीक इल्लें चड आयकोवया. लागीं लागीं मेटां काडटना ताका पळोवंक मेळ्ळी एक इगर्ज. आनी त्या इगर्जींत बरो लोक आशिल्लो, सक्रामेंत आराधनाक दवरलो आनी लोक सगळो सरपडून नमस्कार करन हें गायन मुंदासून व्हरतलो. आनी ताका परत्यान आयकलें, येया नमस्कार करया अशें म्हणटना ताका आनीक आकर्शण भोगलें. इगर्ज जायतो लोक. तो म्हणटा हांवें पयले बटी इगर्जीक वेचें आनी पयले बटी आमी इगर्जींत त्या लोकांक पळोवचें आनी कंथार पयले बटी आमी आयकोवचें. हांव एक नास्तीक मनीस, हांव बाबार्थ पाळिनातलो मनीस, तरी पूण हें गायन म्हाका आकर्शीत करता अशें म्हूण सांगून तो आनीक भितर गेलो, इगर्जे भितरच पावलो म्हणटा तो. आनी त्या वेळाचेर परत्यान ताणें गायन आयकलें, येया नमस्कार करया धनियाक. ते आसलो लोक सरपडोन हें कंथार म्हणटना तो म्हणटा हांवें सरपडलो, हांवें नमस्कार केलो आनी म्हज्या काळजांत, म्हज्या जिवांत एक विशिश्ट अनुभव जालो. अनुभव म्हज्या देवाचो. त्या दिसा म्हज्या देवाक हांव भेटलो. नास्तीक जावन गेल्लो, आस्तीक जावन हांव फाटीं आयलो. भावार्थ नातुल्लो मनीस भावार्थी जावन हांव फाटीं आयलो. म्हज्या देवाक त्या येवकरिस्तांत हांव भेटलो आनी त्या देखून त्या येवकरिस्ताक हांव जावन आसा साक्ष म्हूण सांगून तो बरयता. भाव भयणीनो, येवकरिस्तांत हांव जायतीं अजापां फाटल्या 20 शतमानांनी पवी सभेंत घडतेत आसात. कित्याक येवकरिस्त जावन आसा अदीक वर्तें देणें जेजू क्रिस्तान मनशाक दिल्लें आनी ताच्या बराबर पवित्र आत्म्याचें आनी एक देणें. आनी येवकरिस्ता मुखांतर आमी बापातय एक कोडता, पुतातय एक कोडता, पवित्र आत्म्यातय एक कोडता, अशें तरी एक देवातय आमी एक कोडता. हो एक कोट देवातय मात्र न्ही, हो एक कोट भाव भयणी सांगता. आज पळय ह्या पवी सभा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारल्या आनी कितलो कातोलीक भावार्थी लोक आसा. आनी हो एक कोट हर एका दिसा जावंक पुरो, ह्या संभ्रमांनी जावंक पुरो, विध संस्कारांनी जावंक पुरो, ह्या आयताराचें लागीं आनी पयसतावन कितलो लोक येवकरिस्ताच्या बलिदान वांटो घेता. देवातय तरी एक देवातय एक कोडता, भाव भयणीतय एक कोडता, पवी सभेतय एक कोडता, सगळ्या मनशा कुळातय एक कोडता. निमाणे जेवणार जेजू म्हणली उतरां घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड, ही तुमचे पासून समर्पोवची, हे म्हजें रगत तुमचे पासून वारोवचें, हे म्हज्या उडासाक करा. भाव भयणो, हर एक येवकरिस्तीक बलिदान, देवाक अर्गां बलिदान, जेजूच्याच कुडी रक्ताचें पवित्र बलिदान
आनी ह्या बलिदानांत संबंध आसा, जीव आसा, मोग आसा, एक पोट आसा. आनीक हें सगळें पवित्र सभेन 2000 वर्सां हांव सांबाळून हाडलां आनी हाका आमीच साक्ष जावन आसा. लागीं आनी पयस जावन हर एक आयतार आमी मिसाक वचोन हांव गी, पावस जावं दी, घीम जावं दी, भुरगीं जावं दी, तरणाटीं जावं दी, प्रायश्चीं जावं दी, याजक जावं दी, धार्मिकां जावं दी, कितलो भावार्थी लोक आदी आदी लोक तांकां पयस पयस इगर्ज्यो आनी कश्टांची वाट आतां तांचे बरी वाहनां नासली तरी पूण येवकरिस्ता थंय तांकां वोड आसली आनी ही वोड देवा थंय आनी एकामेका थंय तांकां एक कोटून सांबाळटली. जें कितें आमी आज पयल्या वाचपांत आयकलें, सुरविल्ले क्रिस्तांवांचो लोक सांगाता मेळटले. कित्याक सांगाता मेळटले? मागणें करूंक, उंडो मोडूंक, देवाचें उतर आयकूंक आनी हेंच आमी करचें. देवाचें उतर येदोळस आमी वाचलीं 3 वाचपांनी एक किर्तन आनी ती वाचता आसतना ह्या ल्हानशा नेणतुल्या भुरग्यांनी कितल्या आपुरबायेन वाचलीं पळया. आज आमच्या फिरगजींत भुरग्यांक पयलो कुमगार आहलो सकाळीं 8 वरांच्या मिसाक आनीक तांचीं भुरगीं वाचप मात सकळी तांकां वांटून दिल्लीं. एकमेसाना भुरगीं, थोड्यांक भावार्थाची प्रार्थना, थोड्यांक अर्घा मागणी, थोड्यांक वाचपान. तांचे आवय पळय कितल्या आसक्तीन पळयतात. थंय हजार आसलो लोक समेत हे दिशी नेणटीं भुरगीं थोडे बटी तरणाटी समेत इतलें बरें वाचूंक शकनात आनी तांणी वाचता आसतना तांची आवय पळय मात न्ही हांवें पळयलें थोडी शिश्टाय करून पडोवन आसली. हे देश भुरगे अब्बा कितलें बरें करून वाचता. तांकां संतोश, तांकां अभिमान. थोडी पयलींच सांगतात म्हज्या भुरग्याक किर्तन दिजे, म्हज्या भुरग्याक तें दिजे, म्हज्या भुरग्याक हें दिजे. भाव भयणीनो, भुरगीं दोतोन येतना त्या उमेदीन येतात, कुशेन येतात, उडोवन नाचोन येतात आनी एकामेका थंय तांचो एक कोट वाडटा. 3 हप्त्यांचे म्हणी दोतोर आमी 8 तारीख सुरू केली दोतोर. आज 28 तारीख अशें सुमार 17-18 दिसांची दोतोर म्हणटना हर एका दिसा हांव भुरग्यांक वचोन मेळटलो आनी भुरग्यां कडेन उलयतलो. थोडीं भुरगीं हुशार आसात, थोडीं माध्यम, थोडीं दिक्केशे फाटी, पूण तांच्या मदीं एकलो संबंध, तांचें उलोवणें, तांचें प्रामाणीकपण हें सगळें पळयत आसतना भावा भयणीनो, येवकरिस्त ह्या ल्हानशा प्रायचेर ह्या भुरग्यांक एक विशिश्ट तरबेती दिता. ही तरबेती भावार्थाची तरबेती आनी एकामेका मोग मैपासाची तरबेती. आनी अशें भुरगीं उडोवन हांसून खेळोन आज आयच्या दिसा एक आंच बुडयो बरी दिसतात. भुरग्यांनो तुमचें तोंड पळयतना खुशी जाता, फुटलून तांणी एक उमद या म्हणून जाता. तितली आपुरबायची सुबीत नेखेत्रां तुमी आज तुमी आवय पळय संतोश पावता, देवाक अर्घां दितात आनी तुमी कितें आश येतात ह्या भुरग्यांत हांव अशेंच भुरगीं मुखार वचचे. हांव हांगा येवच्या पयलें मुखार वर 120 जाणां क्रिस्माची भुरगीं आसात, तांकां दोतोन खाण घेवन आसलो. ह्या भुरग्यांक आसली उमेद त्या भुरग्यांक ना. ती भुरगीं 10वेची, फर्स्ट PUC, सेकंड PUCची भुरगीं भावा भयणीनो, ल्हान भुरग्यांक कितली उमेद आसा ती व्हड जाताना उमेद खंय वता. आतां भुरग्यांची जबाबदारी जाली, आवय पयची जबाबदारी आस्तावन सडीत जाली म्हणलें आवय पयन उडास दवरूंक जाय. हांवें हरये बटी सांगचें दोतोरने गेल्ल्या वेळार भुरग्यां कडेन दिसाचें सवाल आसा आनी कुमसार करतना विचारलें इतलेंच हांवें, तुमी हर एका दिसा ल्हानशें मागणें करीचे. कसलें मागणें? तुमी आलतारी मुखार उठल्याक उठले वचून हात जोडीचे. हें पुरा संतोषजी गुरू काडून आमच्या बनमामरी संतामरी बावडचें बरोचें सगळें म्हणून तुमकां जावचें ना. तुमी म्हणय ना हांव जाणा, पूण इतलें म्हळ्यार पुरो तुमी हात जोड. अर्गां तुका सोमिया जेजू, होगलाप तुका सोमिया जेजू, वंदन तुका सोमिया जेजू. हो दीस तुवें म्हाका दिल्ल्याक, जिविताचें देणें म्हाका दिल्ल्याक, बरी आवय पळय म्हाका दिल्ल्याक, इतलें म्हळ्यार पुरो. आय लव यू जीजस, आय प्रेज यू जीजस, आय थँक यू जीजस, ब्लेस मी जीजस, ब्लेस माय पेरेंट्स जीजस, ब्लेस एवरी वन इन द वर्ल्ड जीजस. भाव भयणीनो, आज आमी देवी काकुळचें फेस्त आचरण करता. देवी काकुळत अपरिमीत काकुळत 2000 वर्सां हें फेस्त आचरण करून सुरू केल्लें पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान. आतां तो सांत म्हूण पासारला आनी ह्या भाग्यवंत मनशाक ह्यात आमच्या जाग्यार आमी पळयलें आसा जावंक पुरो. तो हांगा आयला बसप्यांत पयस न्ही हांगा तावन हांवूय थंय आसलो. परत्यान रोमाक हांव गेल्ल्या वेळार 1995 इसवेंत त्याच पाप सैबाक हांव मेळिल्लो आसा, हात धरले आसा, उमो खाण गेलो आसा, बेसांव खाण गेल्लें आसा. आनी असल्या एका महान पाप सैबान आज सांत म्हूण पासारला जाल्यार ह्या पाप सैबान हें सुरू केल्लें फेस्त ते पावस 3 सिस्टराक दिश्टी पडलो जेजू क्रिस्त आनी ताची काणी जावन गेल्या लांब जाता ती आमकां गरजी ना. आनी ह्या वेळाचेर जेजूचें रुपणें तुमी पळयलां, सुबित्त रुपणें. आनी त्या रुपण्यात हांव वाळचीं 2 किरणां तांबडे आनी धोबे आनी हाचेर हांव जिवीत आनी रगत मनशा कोणाक दिवचें आनी तुजेर हांव पाती येता म्हणली आपुरबायचीं उतरां भावा भयणीनो. आनी हें फेस्त पाप सैबान परगट केल्लें आनीक
त्या पाप सेवाक वरतें देवान देणें दिल्लें जावन आसा. त्यात फेस्तार दिसा तो अंतलो दुसऱ्या वर्सा. हे महान मनीस. आणि ह्या वेळाचेर भाव भयणी उडास काडटा आसतना हे देवी काकुळीचें फेस्त, देवाची काकूळ तूं आमकां कितल्या आपुरबायेन दिता म्हूण सांगल्यार एक ल्हानशें गणीत हांव तुमकां दितां. बेब रूथ नावाडीक बेसबॉल खेळगाडी. क्रिस्तांव मनीस तो, पूण भावार्थांत तो पयस गेलो, देवाक तो विसरलो, संवसारी मनीस तो जालो. आनी अशें आसता एक दीस एक राती ताका एकूच बोटी पिडा आयली. तो पिडेस्त जालो की इतलो पिडेस्त जालो की ताच्या इश्टांनी ताका व्हेलें आनीक न्यूयॉर्काचे एका आस्पत्रेंत दाखल केलें. आनी त्या आस्पत्रेंत त्या रातीन तो म्हणटा कठीण भे म्हाका दिसतेलें, हांव म्हाका मरता अशें म्हाका भोगतेलें. आनी ह्या वेळाचेर हांव चिंतलो म्हजें आंखेर जालें, म्हजें काबार जालें, म्हाका मरूंत गत, हांव खंय पावतां कोण ना. सर्ग हांवें होगडायला, देवाक हांवें विसरला आनी म्हाका येम कोण गत म्हणटा आसतना म्हजो एक मोगासो इश्ट आयलो. आनी तो इश्ट म्हजे कडेन म्हणा लागलो, आरे तूं बरो जाताय, तूं बरो जाताय, देवाची काकूळट अपरिमीत काकूळट, पूण एक शर्त आसा. तूं म्हाका सांग, तूं मिसाव आसतना कितलो तेंप जालो, तूं कुमसार जायनासतना कितलो तेंप जालो. तो म्हणालो सबार तेंप जालो, हांव देवाकच विसरलां, बाबार्थ म्हाका विसर पडला. आनी ताच्या इश्टान म्हळें तुवें कुमसार जायचे, तुवें कुमसार जायचे, हांव पाद्र्यापाची मांडावळ करतां. जायत म्हणा लागलो तो. आनी पाद्र्यापाची मांडावळ केली आनी तो कुमसार जालो. भाव भयणीनो, तो अशें बरयता, त्या राती हांव खटल्यार न्हिदोन आसतना म्हजें बेंबिरांत म्हजी खावजेणी, म्हजी निराशा सगळी पयस सरली, म्हजें आपादायीर पयस गेलें. आय फेल्ट व्हेरी कम्फर्टेबल, म्हाका बरें दिसलें, शांत समाधान भोगलें. त्या राती हांव बरो न्हिदलो. सकाळीं उठ्ठना म्हज्या भितरान हुशार जालां. त्या कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांत देव म्हाका भेटलो, जेजू म्हाका भेटलो, देवाची जेजूची काकूळट म्हाका भेटली. आनी ह्या वरवीं मरता म्हूण आकांतांत खावजेणीत आशिल्लो मनीस हांव, तरणाटो मनीस हांव, व्हडलो खेळगाडी, तरी पूण त्या राती त्या एका सक्रामेंता मुखांतर, कुमसार सक्रामेंता मुखांतर देवाची भेट म्हाका जाली, देवाची काकूळट म्हाका लाभली आनी म्हाका बरी भलायकी लाभली. आनी उपरांत तो बरयता, कुमसाराच्या सक्रामेंता खातीर हांव जेजूक अर्गां दितां. भाव भयणीनो, ही भुरगीं कुमसार जाल्यांत आनी खंडीत हांव पातये तांची आवय बापूय कुमसार जाल्यांत. ह्या भुरग्यांक तोळ तोळ कुमसाराकी तुमी उडास करा. कित्याक आजकाल कुमसाराची विसर पडल्या मनशाक कोणाक. आदलो तत्व पापसी म्हणटलो जुवांव पावल दुसरो. आधुनीक संवसाराचें पातक कितें जावन आसा, पातक कर न्ही, पातकच ना म्हणचें, इनडिफरन्स म्हूण सांगल्यार पातकच ना म्हणल्यार बरी मनीस जियेता. आनी ह्या वेळाचेर भुरग्यांक ल्हानपणांतावन हें शिकयचें, देवाची काकूळट त्या सक्रामेंता मुखार मेळटा, ती काकूळट आमी जियोंक जाय. भाव भयणीनो, जीवन जालो जेजू क्रिस्ताच्या वांजेर आमी आयकलें, तो शिसांक दिश्टी पडलो आनी तोमासाक ताणें सांगलें आमकां तो दिश्टी पडला. आनी त्या वेळाचेर आपणाचो दुबाव ताणें उसारलो. म्हजें बोट व्हरून ताच्या गायांत हांवें घालूंक जाय, म्हजो हात व्हरून ताच्या कडवळांत हांवें घालूंक जाय, नाजाल्यार हांव फाती येना म्हूण सांगून. पूण केदाळा जेजू दिश्टीक पडलो. भाव भयणीनो, ताणें आपणाचें बोट ह्या हात व्हरून कडवळांत घालूंक ना, तो बेविश्वासी जावना, तो सर पडलो जिवन जेजू मुखार आनी उद्गारलो बापूर बेन, म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या. कितल्या आपुरबायचें मागणें पळया भाव भयणीनो, ल्हानशें मागणें, असली मागणी करूं आमी शिकचें. म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या, तुजेर हांव फाती येतां, तुजेर हांव फाती येतां. कंथा तुमकां कळीत आसा, घरांनी आपुरबणी येत की हे भुरगीं सगळ्या वडांनी पुरा म्हणटात. भाव भयणीनो, आजकाल घरांनी कंथा राईंक दिसनात, मागणेय दिसना. आनी ह्या वेळाचेर ह्या भुरग्यांक जर तर बरो फुडार जाय, हे ल्हानपणांतावन शिकया आनी अशें कुटुंबांत तुमची बांदून हाडा. आज हे पयलो कुमगार हांगा आपुरबायेन आचरण केला. भोवशे आमच्या दिसीन पयले बोटी कोणना, असलो एक संभ्रम सामुहीक तरान आचरण करचो. आनी असलो संभ्रम आचरण करता आसतना सगळ्यांक जायत म्हणनात, इतलें सुलाभ न्ही तें, बारीक कश्टांचें. पयल्या सुवात तुमकां हांव पळय हांवें अभिनंदन फाटयचें विगाराच्या नांवान आनीक हांवचे सगळे दिसच्या नांवान. कित्याक म्हूण सांगल्यार सगळ्यांनी सांगाता म्हणून एका काळजाची एका मनाची जावची खेदाळा. आनी असले संभ्रम येता आसतना वैयक्तीक संभ्रम करूं तांकां जाय. कित्याक तांची मर्जी, तांचे पयशे, तांचे स्वतंत्र देखून तांचे कुशे परवड्यांच्या इश्टा मात्रांक आपोवन एक संभ्रम करूंक जाय. रियली यू आर ग्रेट, तुमी व्हडलो सॅक्रिफायस केला, त्याग केला ह्या संभ्रमा खातीर. मनशांनी चड तरान सांगाता येवंक, सांगाता आचरण करूंक भुरग्यांक आनी एक व्हडलें माऊल्य जावन आसा भाव भयणीनो. आनी कसलो सांगातपणाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकल्लो पवी सभेंत, आनी कितें सोडून दी, एकूचच्या बळान तो बरोवन दी.
आनी अशें क्रिस्ती जिवीत आनी पवित्र सभा ह्या एकवटा मुखांत हे वर्ती साक्ष जावं दी. तुमकां अभिनय पाठयता आसतना तरी एक देव एकवट आनी माया मोग मनशा कुळाक वर्ते देणें जावन दिल्लो आमकां समेस्तांक त्याच एकवटान माया मोगान सांबाळून दी. आमेन. सर्वां उबी रावन त्रिएका देवातय आमचो भावार्थ उसारया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बापतो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या नांव दिसत्या सर्व वस्तू सर्वस्नार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो सुपूतो सर्व काळात बापातावन सल्मला देवातावन देव उसवाडातावन उसवाड खऱ्या देवातावन उपसरलो करो देव तो देवातावन सल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां बसत आनी आमच्या सडवणे बसत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुवार मरीचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पॉन्स पिलाताका ताका कुर्सार मारलो आनी कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मनसभे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवट शेवट आसुना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता ताव निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार महिमा फावो प्रावद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्म तां वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकाच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो भुरग्यानो थॉमसान जेजूक पळयलो आनी आपणाचो भावार्थ म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हणून उसारलो. आमी आत्मीक दृश्टेन सोम्या जेजूक दिसान दीस येवकरिस्तांत देवाच्या उतरांत ताका पळोवंक आनी ताका आयकून आमचें जिवीत ताच्या मेटांनी चलोवंक गरजेची कृपा मागून आमची सर्व प्रार्थना ताचे समोर आमी दवरया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जिजूची शांती समाधानाची बरी खबर संवसारार परगडच्याक वावुरच्या समेज धर्मीक मुखेल्यांक तुज्या काकुळतीची हातेरां कर. तांचे मरिफात सर लोकांक तुज्या काकुळतीचो अनुभव लाभाशे कर म्हूण मागता. आमची जवा बापा आमचे मागणे आयक. आमचे मागणे आयक. तुजो मिसांव वावर करच्या सर्व याजकांक धर्मीक भावा भयणीक लायिकांक येवकारिस्ताच्या बळान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुझ्या पुता जेजू मुखान ह्या संवसारी शांती समाधानाचे रास तुवें स्थापीत केलें. तुजे परी सर लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थी मनान वावुरचें रास कारभारी ह्या चुनावान विंचून येवन दीत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां दोतोन शिकयल्ल्या आमच्या मोगाळ पद्रापाक लिशा आनी ग्रेसी टिचरींक तशेंच इस्कलां शिकप दिवच्या सहशिक्षकांक तुज्या मोगान सांबाळ. तांणी आमचे खातीर काडच्या वावंटीक तांचे थंय तूं सदांच उदार जा म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचो मोग करच्या आमच्या खातीर स्वांव हाडच्या आमकां बरें मार्गदर्शन दिवच्या. आमच्या मम्मी डॅडीक पडोन मोडोनीक आप आनी व्हडली मांयक तूं बरें बोलाकीन सांबाळ. मोगाचो सांगात दिवच्या आमच्या भावा भयणीचो मोग करूंक तुजी कृपा लाभाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बावारी हजार जाल्ल्या आमी सर्वांनी पुनर्जिवनपणातय विश्वास दवरूंक आनी बरवशान भरलेली जिणी जिवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पास्काच्या आयतारा श्रीलंकाच्या इगर्जांनी हॉटेलांनी बॉम्ब स्फोट जावन जायतीं जाणां मरण पावलीं, जायतीं जाणां घायेलीं आनी सबार कुटुंबां दुखांत आसात. तांचे पासत प्रत्येक तरान आमी मागया.
मोगाळ सर्गींच्या बापा, ह्या तुज्या भुरग्याने उसारल्ली सर मागणी तशेंच आमच्या काळजा मनांत असली सर्व प्रार्थना आमी तुका समर्पण दिता. आमच्या जिविताक कितें गरज आसा तें सगळें तूं जाणाय. तुजे लागीं भावार्थान आमी आयिल्ल्या वेळार आमचे थंय तूं उदार जाताय. आमी तुजे संगता सदांच जियोंक, तुजे संगता रावोंक, तुज्या उतरां प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां हर एकल्याक तुजो आदार दी. ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ल्हान भुरगीं जेजूक मोगाची जावन आसली, तांचें जावन आसा सर्गीचें राज म्हणून ताणें म्हणलें. ह्या ल्हान भुरग्यां थंय आसचें तें प्रामाणीकपण, बरेंपण तें सदांच उरोवंक आनी भुरगीं वाडोवन येता आसतना बऱ्याशे गुणांनी बरोवंक तांच्या वडिलां तावन बरें मार्गदर्शन दिसान दीस लाभोवंकचें आमी तुजे लागीं मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. स्वीकार तू कर दयाळ
म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्या आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात. देवा आमच्या महिमेवन बापा, आमच्या खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचें बलिदान आमी दुखा भक्तीन समर्पितांव. जशें आमी ताची हातां पांयां आनी कडवळाचे महिमेवन गाय ह्या बलिदानान बावरतान आनी दिनवाशी काळजान वंदितांव, तशें तुंय तेच गाय मैपसान पळय आनी आमच्या सडवंदराची वळख आमच्या गांवच्या आनी पृथ्वेच्या सुमेस्त मनशांक पावय. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी दुकां वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दबजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमचे पास्काचे बली, तोच तो दुर्लभ निरापराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Servesfor tu, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्मेच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें दिता नस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजा तुजो मैत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटवच्याक आमी हाडल्यान तें देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सस्मी कराराचें हें रगत
पातकाचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारें उपतलें हेंय म्हज्या उडासाक करात. वावरतो सोगोट परगटुया. जेसू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू बापा आमच्या सोडवणे पासा तुझ्या पुतां सोसलेल्या कश्टा मरण असो ताच्या अणनभरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गा सोडणे असो आमी भक्तीपणे उडास करताव आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिताव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवंत अंकुर मरयेच्या तुज्या बगेवन दोन दुतांच्या बगेवन झुजती सोपती आनी वैभवी राक्षसांच्या आनी समेस भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरताव. बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गोवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मोणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत तीर कर. तुझ्या हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन ऐकून घे. कळवळ्या बापा संवसारान सिपोंडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजी इश्टगतीन त्या संवसारांत अंतरलेल्या सोमेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरोवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवोंदारा सुम्या जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्वीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो
portobras आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भोगशिता तशे आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणले पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा सुम्या जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रासमोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याचे शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसो मोग आसो आनी एकवट आसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. हो जावन आसा जिवंत जेजू आमचे सवय सदांच आसून आमचे जिवीत ताच्या कृपेन भरसो. या सुम्याच्या जेवणाक आपोवणे लाभुल्ली आमी सर्व सुभागी. तुमच्या भितर येवनशें म्हाका फावो ना पण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तुझी बोडो सर्गिसो सर्गीच्या कानान बसो. जेजू तूं आत्मिकान गुब्बा गवसो सासणीक जिवीत लागोसो.
करया. आमची जबाब अर्गान तुका सोम्या जेजू. आयच्या दिसा उंड्या वायना रुपार तुका पयले पोटी शेवचे भाग आमकां फावो केल्ल्या खातीर. अर्गान तुका सुम्या जेजू. येवकारिस्त घडोवन आमचे सवे सदांच तो रावताय देखून. अर्गान तुका सुम्या जेजू. आमकां मोगाल मम्मी डॅडी भाऊ भयण फाव केल्ल्या खातीर. अर्गान तुका सुम्या जेजू. आमचो मोग कडसो पाद्राप आमकां दिल्ले खातीर. अर्गान तुका सुम्या जेजू. वर्तो सॅक्रिफीस कर आमकां दोतोन शिकयल्या लिशा आनी ग्रेसी टिचरी खातीर. अर्गान तुका सुम्या जेजू. आयच्या दिसा इतल्या जाणांक आमच्या संतोषांत वांटेली केल्ल्या खातीर. अर्गान तुका सुम्या जेजू. साबारान सोडार आयच्या कार्याक फोव केल्ल्या खातीर. अर्गान तुका सुम्या जेजू. सर विज्ञान वरांतले तुवें राखोन वेल्ल्या खातीर. अर्गान तुका सुम्या जेजू. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सांगातेवचे भाग फावो केल्ल्या खातीर. अर्गान तुका सुम्या जेजू. साबार याजकांचो सांगात आमकां लाभयले खातीर. अर्गान तुका सुम्या जेजू. तुझ्या पोवेचे नाम तुझ्या मासारता पोसताय आमकां सुम्या. तुझ्या दैवी पुत्रा तुझ्या सुसंदेशा उस्वाट पगैताय धनिया. अर्गा जवर्गा सुम्या. उपकार ढैकाव धनिया. तुझ्या येण्या कृपे देण्या वर्गा वर्गा ससना ससना. तुझ्या येण्या कृपे देण्या वर्गा वर्गा ससना ससना. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार आणि बहु मोगाळ बापा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे सांसो भावार्थ तीर आणि घट जालो आणि ताचे नाव परगटूंक तांची काळजां उर्बेन पेटली. जेजूच्या नांवान तांच्या हातांनी तुवें इतली अजापां केली की भावार्थांचो जमो दिसान दीस वाडत गेलो. तशेंच आज आमचोय भावार्थ जिवो आनी तीर जावं दी. आमची काळजां भावार्थ परगटच्या उर्बेन भर आनी जेजूच्या नांवाच्या बळान आमच्या असक्त हातांनी प्रिती मोगाच्या सेवे साखरेची अजापां आमचे मदें सडय. हे परी आमच्या भावार्थाच्या आनी सेवेच्या दुलो परजळान आमच्या वाड्यांतलो आनी गांवचो सगळो लोक भावार्थान जेजूचो पाटलाव करूंक पावूं. हेंच भाग संवसारांतल्या सर्व मनशांक दिसान दीस अदीक फावो कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. आतां खोंत आनी बेंतिनेचेर आमी आशिर्वाद मागतले. भाव भयणीनो, कोंत आनी बेंतीण आमच्या भावार्थाची आनी मागण्याची 2 वर्ती हातेरां सोम्याच्या सरुणेचे मिस्तेर नियाळ करचे आनी मुर्यमायेची मजत आमी जोडून घेवची. ह्या हातेरांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजूचो पासकांचो गोठो भक्तीन आनी भावार्थान संभ्रमोंक तुवें आमकां फावो केलाय. भाग्यवंत माये संगी तुज्या पुताचे कश्ट मोर्न आनी जिवानपण नियाळूंक आमकां आदार जावच्या. ह्या रोजार मायेच्या कोंतांचेर आनी ह्या बेंतिणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी हे आमचे यात्री पयन संपोवन सर्गी राजाक येवंक तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमकां फावो कर आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशाकुळाच्या सुटवणदारा, तुज्या मोगा पासूत आनी तुज्या मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या भाग्यवंत आंकुवार मोरयेच्या मोगा पासूत
ही तुजी भुरगीं व्हडा भक्तीन ही बेंतीन घालतली. ह्या भुरग्यांचेर आनी ह्या बेंतिणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती पवित्र कर. तिचे विनंतीन कोट्या दुस्मानांतले बाचाव जावन मरण पर्यंत तुज्या कुरपेन ती रावून दीत. जो जियेतानीक राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं. सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसणयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आलेलू आलेलुया. देवाचे वळूकार. हालेलू हालेलुया. पहिल्या कुंभाराच्या संभ्रमाच्या ह्या बागे दिसा भुरग्यांक तशें वडिलांक हांगा जमो आसच्या याजकांच्या आनी समेस्तांच्या नावे ह्या दिसाचे शुभाशय तुमकां पाठयता. मिसा उपरांत पहिल्या कुंभाराच्या भुरग्यांक उल्हासूचे कार्य ह्याच वेदेर आसतले. सर्वांनी रावून आमच्या संतोषांत वांटेली जावचें. आयच्या ह्या संभ्रमीक बलिदाना वेळी देवाचें उतर मोडून अर्थांबरीत प्रसंग दिल्ले वामंजोर फिर्गजेचे विगार मनादीक बाप सिप्रियन पिंटो तांकां देव बरें करूं. मिसाची सहभेटवणी करून आमचे पसत मागिल्ल्या सर्व याजकांचो उपकार बावुरता. ह्या वेळी हजाराच्या सर्व धर्म भयणींक कुटुंबाच्या सद्यांक फिरगसगरांक ह्या कार्याक आदार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं.